मोगाच्या भाव भयणींनो, आमचो देव मोगाळ जसो आमचो बापूय आनी आमचो इश्ट आनी आमचो सोयरोय जायते फावटी अनेक रूप घेवन तो आमच्या जिवितांत येवंक सोदता. केन्ना रूप बुखेल्लें, केन्ना तानेल्लें, केन्ना खुशाल खूब, केन्ना उदास खूब. जेन्ना तो अनेक रूप घेवन आमच्या काळजांत जिवितांत येता तो आमी ताका कशे तरेन येवकार दिता जायत. पयले वाचपांत आमी अब्रामाची जिवितांत घडलेली एक घटना आयकल्या. अब्राम 3 अनवळखी लोकांक आपल्या घरांत येवकार दिता, तांची सेवा करता, तांकां बरें जेवण दिता आनी हे 3 अनवळखी पावणे आपल्या वाटेर येवच्या आदी ताचे पत्नीचेर आशिर्वाद करता. शुभ मनान आमी मारिया आनी मार्ताच्या घोराब्यान जेजू भेटे वेळ गेलो तेन्ना कितें घडलें तें आमी आयकलां. दोगांय 2 भाशेन जेजूक येवकार दिता. भयणींनो, जेजूच्या काळार परंपरा प्रमाणे जर एक दादलो सोयरो आयल्यार दादले ताचे बरोबर बसून गजाली मारतालेत, न्हय अस्तोऱ्यो न्हय भायले, कित्याक ही आसली परंपरा. भायल्यो अस्तोऱ्यो बायलो आपल्या घरांत आपलो वावर कोत्ताले, अनुभव करून कुजनात. पूण ही रीत मार्ता सांवळिना. देखून मार्ता उत्सम जावन तिची भयणी सवय येता आनी सांगता, सगळें काम म्हजें दवरलां. आनी ती तोखराता. जेवची उतर आमी आयकलां. भयणींनो, हे घडणे वर आमकां जेजू देव कितें सांगूं सोदता तर आमी म्हणटा संवसारांत एक भाशेन 2 प्रकारचे लोक आसात. हे म्हणजे एक एक्टीव लोक, सदांच ते आपल्या वावरांत गुंतलेले आसात. तांकां म्हणटात आमचो वावर म्हणजे आमचें मागणें, तो वावर आमचो देव, देवाक ताका वेळ ना, मागणेक ताका वेळ ना. म्हाका दिसता मार्ता ह्या भागांत आसलेली ती फकत आपल्या कामांत गुंतलेली, म्हणजे कुजनांत काम करप. आनी दुसरे म्हणटात कॉन्टेम्पलेटीव, विचार करपी. आनी म्हाका दिसता मारिया ह्या भागांत पडटा, कित्याक ती जेवचे पांयां लागीं बसून जेवचें उतर आयकता आनी नियाळ करता. आनी एके भाशेन ती जेवची सेवा करता, जेजूक आपल्या काळजांत येवकारता. तर एक प्रश्न आमच्या काळजांत मनांत आसतलें, खंयचो भाग उत्तम वा श्रेश्ठ, जो मारियान घेतलेलो वा मार्तान घेतलेलो. म्हाका दिसता आमच्या जिवितांत दोनी भागांची गरज आसा. लोयलाचो इनास आमकां अशें सांगता, वी मस्ट बी कॉन्टेम्पलेटिव्स इन एक्शन. म्हणजे कोण्यांतल्यान विचार करूंक जाय. आमी कोण्य करूंक जाय आनी ताचे विचार करूंक जाय. हे दोनी गरज आसा. फकत वावर न्हय, फकत मागणें न्हय, दोनीच आमी एक संबंद हाडूंक जाय. आमी जर आमच्या भागांत मारेचे विचार केल्यार आमी ते दोनी भाग आमकां दिश्टी पडटा. जायते फावटी आमी सोबत आयकता, शी पॉन्डर्ड इन हर हार्ट. म्हणजे तीन काळजान जें आयकलें तें पळयलें तिचेर तो नियाळ करता. जेन्ना देवान तिका आबावणान दिलें ती आयकता, नियाळ करता आनी रोखडीच ती वेता एलिझाबेथच्या घराक ती सेवा करूंक. म्हणजे मागणी आनी सेवा दोनी बरोबर आसूंक जाय. तर आमी तर आज आमी आमच्या जिविताचें नियाळ करुया. आमकां कितें दिसता, फकत वावर केल्यार ही आमचें वचपण, ही आमचें मागणें
जर आमी फकत मागणे करता सदांच आनी दुसरो वावर आहा तो आमी विसरता. ताचे दिसा आमी नियाळ करतना देवा लागीं खास आमच्या लागीं मागुया. ते म्हणजे आमी दोनी भाग एकठांय करून वावरूय करूंक आनी मागणी करून आनी वरवीं देवाक आमच्या काळजांत येवकारूंक. तशेंच आमचे शेजारी इश्ट आमचे येतात तांकां आमच्या घरांनी येवकारूंक आज आमी खास हे मिसा भेटेंत देवा लागीं मागुया.